आम्ही तुझी विचिप समोगान आयल्या एका मोनान कालत्या काळजान सर्व आमी जमल्या करून स्तुती हसून किती आसा आमी गायता देव तो आमचो रसना व्हरतो तुका आमी मानता जय तुका मोगाळ बापा जय तुका देवा पुता जय तुका पवित्रात्म्या जय तुका त्रिएक देवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. मोगचनो आज आमी सा पावलो आनी सा पेद्रूचे फेस्त संभ्रमता. हे दोगी व्यक्ती क्रिस्ता खातीर आनी पवित्र सभा बांदून हाडूंक जायते कश्ट दगदोनी सोंसुल्ले व्यक्ती जावन आसात. सा पेद्रू तूं क्रिस्त जिवा देवाचो पूत म्हूण भावार्थाचे सता वरवीं आमचे पवित्र सभेचो बलिश्ट हातेर जाता. सा पावलोच्या उतराचेर साबार आनी क्रिस्तांतय पटलावदार जातात आनी क्रिस्तांतय आकर्शीत ताचे उतर क्रिस्तांतय ताका आकर्शीत करता. आमी ह्या दोगां संतां वरी भावार्थाची दाव शेवट पर्यंत धांवोवंक नितीवंतपणाचो मुकूट आपणावंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आज आपलो जल्मदीस आचारसूंच्या मंगळूचो बिस्प अदीक मणादीक बाप पीटर पावल सल्दाना खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक तरान मागया. हे मिसाचें बलिदान फोव ते बरें भेटोवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी आमचीं काळजां हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमी तयार करया. पदकांची दूख धरून सांगाता मागया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून अनुसरून वायट धरून आनी बरें साडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो बोड अपराध ह्या सदा संवकार मुरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकुळत कर सोम्या काकुळत कर Krista kakuut कर Krista kakuut कर सोम्या काकुut कर सोम्या काकुut कर. महिमा 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 देवाकून सगळी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्वरा देवा सगळींच्या राया सपदवेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता
आमी तुका देवासा तुझ्यातून वैभवापासून आमी तुका वाकणता सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराची पाप काढतात आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर पदवेदार देवा भाग्यवान पेद्रो आणि पाऊल तुझ्या धर्मदूतांची दाबाजीक परब संभ्रमून आम्ही आज संतोषान एकठांय जाल्या तांच्या मणियारपणा-वरवीं पवित्र सभेचे सुरवेक भावार्थाचें देणें तुवें तिका फावो केलें तांची शिकवण आमी सदां आनी सर्वत काळ पाळूंक तूं आमकां घटाय दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचा त्या वेळार ते हेरोद रायान पवित्र सभेच्या थोड्या सांद्यांक दोगदूंक सुरू केल्ले जुआंवच्या भावाचे जाकोबाचे ताणें शीस कापयल्ले ही करणी जुदेवांक मानवली ते पळोवन पेद्रुकी धरोवंक तो फुडें सरलो हे बेकामेर उंड्याचे परबे दिसांनी घडले पेद्रूक ताणें धर्न बंदेत घालो आनी ताचो पारो करूंक सोग शिपायांचे 4 पंगड ताणें दवरले पास्क परबे उपरांत ताका लोकां फुजीर हाडचो म्हूण हेरोदीन आलोचन केल्ली पेद्रू अशे बंदोबस्तेर आसतना ताचे पासून पयस सभेची मागणी कळनासतना देवा हुजीर सडत आसले हेरोदीन पेद्रूक लोकां हुजीर हाडचो आसलो त्या दिसाचे आदले राती पेद्रू 2 पाऱ्याघरा मदें न्हिदून आसलो 2 सांकल्यांनी ताका बांदून घाल्लो आनी बंदेच्या दारवाट्या सरशी पारे राखण करनासले अशें आसता एकाच सणे ताचे बगलेक सरस्परासू एक दूत उबे रावलो आनी तो आशिल्ल्या त्या कुडांत उजवाड फांकलो त्या दुतान पेद्रूच्या कुसलाक तापडले आनी ताका जागोवन म्हणलें उठ बेगी उठ तितल्यार ताच्या हाताच्यो सांकल्यो निकलून पडल्यो तवळ त्या दुतान म्हणलें तुजे कामार बांद आनी तुजो वानो घाल पेद्रून तशेंच केलें उपरांत त्या दुतान परत्यान म्हणलें आनी पेद्रू ताच्या फाटल्यान गेलो तरी देवदूतान आपणाक केल्ले ते एक खरी गजाल म्हूण तो नेनासलो आपूण एक दर्शन देखता म्हूण ताणें लेखलें अशें तो पयलो आनी दुसरो पारो उतरले आनी शाराक पावयतले वाटेक तेंकून आशिल्ल्या लोंकड्याच्या दारवाट्या सरशी पावले
तो दारवटो आपापीच तांकां उक्ते जालो. ते भायर गेले आनी एक गालेंतल्यान ते उतरलेच तो दूत पेद्रूक सोडून गेलो. तितल्या भितर पेद्रू सैरानेर आयलो आनी ताणें म्हणलें, आतां हांव खंडीत जाना. देवान आपल्या दुताक धाडलो आनी म्हाका हेरोदाच्या हातांतलो आनी जुदेव लोकांन म्हाका करी जाय म्हूण येवजिल्ले त्या सर्वांतलो ताणें म्हाका सोडयलो. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार. सगळ्या अनवरा आकांतांतलो सरस्परान म्हाका निवारलो. सगळ्या अनवरा आकांतांतलो सरस्परान म्हाका निवारलो. सरस्पराक हांव सदांच दिन वस्तलो. ताची आर्गास्तुती कळनासता म्हज्या ओंठाचेर आसतली. सरस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवेक मेळटा. ही आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. सगळ्या अनवरा आकांतांतलो सरस्परान म्हाका निवारलो. म्हजे सवे मेळून सरस्परची कीर्त गजाया. एका ताळ्यान आमी सकड ताचें नांव वंदिया. सरस्पराक हांव मेळूंक गेलो आनी म्हाका आयकलो आनी आयकून सोर म्हज्या कश्टांवरांतलो ताणें म्हाका निवारलो. सगळ्या अनवरा आकांतांतलो सरस्परान म्हाका निवारलो. ताचेर दोळे लावन रावतात ते संतोश बरी जातात. ताची मुखामळां लजेन केदींच भावनात. कश्टतेल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सरस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनवरांतलो आकांतांतलो ताका निवारलो. सगळ्या अनवरा आकांतांतलो सरस्परान म्हाका निवारलो. ताच्या भक्ता बोवारी वेडो घालून सरस्परस दूत ताका रक्ता सांबाळटा. साकून पळया सरस्पर कितलो स्वादीक गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस खरोच भागी. सगळ्या अनवरा आकांतांतलो सरस्पर म्हाका निवारलो. सांत पावलून तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. प्रितीच्या, हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीर पावलां. हांवें वेसो वेळ लागीं पावला. म्हजें झूज हांवें बरें झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजी दाव हांव धांवलां. म्हजो बावार्थ हांवें सांबाळ्ळा. आतां नितीवंतपणाचो मुकूट म्हाका तयार दवरलो आसा. हो मुकूट नितीचो मुनसुबीदार म्हणटा तो सुमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाका मात्र न्ही, ताच्या येण्याक अत्रे गूण आशिल्ल्या सुमीच तांकी तो दितलो. सुमी म्हजे बगलेनच रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली. देखून हेर जातीच्यांनी कान दिशे म्हजे मारिफात सुवार्थांत संपूर्ण तरान प्रगट जाली. अशें सिंहाच्या घासांतलो हांवें बाचाव जालो. सर वायटांतलो आनीकी सुमी म्हाका निवारतलो आनी आपल्या सर्गीच्या राजांत शाबीत वन पायतलो. ताका ससनाच्या ससनाक महिमा जावं. आमेन. देवाचें उतार हे. देवाचे उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. पेद्रू वा कडप तूं आनी ह्या कडपाचेर म्हजी दमसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दारवटे तिचे जैत व्हरूंक शकचे नात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो. तुमचे सोवे असो. सामाते वापरमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया.
जेजू सेझराया फिलिप्पी नांवाच्या प्रांत्यांत येवन पावल्ल्या वेळार जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें, मनशा पुताक लोक कोण म्हण म्हणटात? तांणी जाप दिली, थोडे तो स्नान जातार जुआंव म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात, आनी हेर तो येरमाया वा प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात. तवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हण म्हणटात? सिमोन पेद्रून जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तवळ जेजू पेद्रोक म्हणालो, बागी तूं सिमोन योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणेय मनशान न्हय, बागार सर्गीच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगतां, तूं पेद्रू म्हणजे कडप, आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो, आनी पातळाचे दरवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गीच्या राज्याचो सावियो दितलो. जें कितें संवसारी तूं आडवारतलोय तें सर्गी आडवारलेलें जातलें, आनी जें कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें जातलें. देवाचे उतर है. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तताई म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, इगर्ज मातेचे बळादीक भावार्थाचे खांबे म्हणून आमी वळखून घेता सा पाऊल आनी सा पेद्रू हे दोगी जेजूचे शिस आनी आपोस्तल. एकलो बरो शिकपी, धर्मशास्त्राचो तज्ञ म्हणयेत, धर्मशास्त्रांत बऱ्या शिकवणदारा शिकलेलो मनीस, आनी दुसरो एक पागी, कितेंच शिकप चड ना, बागार ताका अनुभव आसा, मासली दरचो अनुभव आसा. त्या देखून क्रिस्त ताका आपयतना म्हणटा, ये तुका मनशाचो पागी हांव करतलो. आनी अशें तांकां एकल्याक क्रिस्तान तूं खडप, ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो म्हूण बसवणी दिल्यार दुसऱ्याक तो म्हणटा, हेर जातींच्यांक तशें तांच्या रायांक आनी इस्रायलाच्या भुरग्यांक म्हजें नांव परगटूंक म्हजें हातेर म्हूण हांवें तुका विंचून काडला. धर्मशास्त्र कृत्यां अध्याय 9 वाक्य 15. मोगाच्या भाव भयणीनो, दोगांक दोन रितीचें आपोवणें, पूण तांचे मदलो सांगाता दोगांयचो अणभव कसलो. पयलो अणभव जावन आसा एकल्याचो बरो जाल्यार दुसऱ्याचो कोडू अणभव. एकलो क्रिस्ताक नेगारता आनी परत्याक ताका स्विकार करता, तर एकलो इगर्ज माते कश्ट दिता. आनी अशें इगर्ज माते कश्ट नासतना देव ताका आपयता आनी तेच अस्कतगायी साक्ष दिवंक बोळ जाता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी उडास दवरी जाय. आमच्या पळवंतपणाचेर आमी पातयेवन जियेल्यार आमी देवाक सकयल घालता, कित्याक आमी हांकारी जाता. आनी आमचें थंय कितें बोळ आसा तें म्हजें स्ट्रेंथ, म्हजें बोळ म्हणून हांव वळखून घेता, तें म्हजेंच जाता. म्हजेंच हांव म्हजें म्हजें म्हणून हांव जियेतां. केदाळा म्हजें थंय अस्कतगयो आसात, त्या दाळा हांव देवाक समर्पण जियेतां आनी त्या अस्कतगयांनी देव बलिश्ट जाता आनी देव ताची पदवी ताची कामां दाखयता. आनी अशें ह्या दोगांय सिसांच्या जिवितांत तांच्या अस्कतगयेंत देवान तांकां बलिश्ट केलें आनी देवान तांकां विंचून त्याच अस्कतगयेचो उपयोग करून तांकां आपुरबायेचीं हातेरां केलीं. पूण तांचे मदें आसलो बरो गूण म्हळ्यार तांचें आदलें जिवीत कितें आसा तें वळखून घेवचें. दोगांयनी आपलें आदलें जिवीत वळखून घेतलें, आपलें तें असलें उणेपण वळखून घेतलें आनी क्रिस्ताक वेंग मारली. पेद्रून 3 फावटी ताका नेगार करून जेजूक दूख येयलें जाल्यारय आपणाची सूख तो वळखून घेता. परत्याक जेजू थंय येता आनी परत्याक एक प्रभावी शीस जावन
तो जेजूचे मिसांव मुंदोरून व्हरता आनी जेजूच्या की चड कश्टांचे ताका वयर पांय वयर हात सकयल करन आमी उलटा म्हणटा ताका थंयसर कुरसायतात आनी कठीण मरण तो मरता. पावली तशेंच क्रिस्ताच्या पोवी सभेक दग दितलो जाल्यार 3 फावटी तो सांगता हांवें क्रिस्ताच्या पोवी सभेक दग दिला म्हणून ताच्या पत्रांनी. आनी अशें दग दिल्लो मनीस जाल्यार केदाळो तो जिवंत क्रिस्ताक भेटता. त्या दीस जावन ताचे जिविताचें रुपांतर जाता आनी तो आपलें जिवीत परत्याक त्याच जिविताक फाटीं वचना. बागार नवें जिवीत जियोवंक क्रिस्ताक तो वेंग मारता. त्या देखून तो आमकां सोमेस्तांक सांगता रोमाकारांक बरोवन अध्याय 12 ओळ 2 संवसाराच्यो साली तुमी आदार नाकात, बागार तुमची मोना नवी करा आनी जिणयेचें रुपांतर करा म्हणून. वय आमी आमची मोना दिसान दीस म्हजे अस्कतकय वळखून म्हजी पातकां वळखून हांवें नवें करी जाय, नवें चिंतो भाडी जाय आनी जिविताचें रुपांतर करन क्रिस्ताक चड आनी चड हांवें साक्ष दी जाय म्हणून आमी पावलुतान शिकता. हे दोनी तांचे मदें व्यत्यास आसले जाल्यार साबार फावटी तांच्या मिसांवाच्या वेळार तांचे मदें वादविवाद जाल्लो जाल्यार एकामेकाक सहकार दितात क्रिस्ताची पोवी सभा बांदूंक. त्या देखून कोरींतकारांक बरोवन अध्याय 3 ओळ 11 20 म्हणसर तुमी वाचल्यार थंयसर कळटा आमकां आपोरबयन पावल सांगता तुमी आपोल्लोचे, तुमी पेद्रूचे आनी तुमी पावलाचे म्हणून कित्याक तुमचे मदें व्यत्यास. वाडावळ दिवची देवान न्हय गी म्हणून वाडावळ दिवची देवान देखून त्या देवाचेर होंदून जियेया म्हणून तो थंयसर सांगता. तर आमकां कितें शिकोवंक मेळटा ह्या दोगी शिसांतावन. हर एकल्याक मोगाच्या भावनो वी हॅव ए पास्ट. आमचें जिवीत आमच्या फाटल्यान आसा, तशें थोडो प्रभाव आमच्या जिविताचेर आसता. पूण हर एक दीस म्हजी जिणी वळखून घेवन हांवें म्हज्या जिविताचें रुपांतर करी जाय. क्रिस्ता खातीर जियोवंक आनी क्रिस्त थंय जियोवंक दिसान दीस कशें ह्या सिसांनी आपलें जिवीतच क्रिस्ता खातीर दिलें तशें दिवंक आमी प्रयत्न करी जाय. दुसऱ्यान आमच्या जिवितांत उणेपण जाताना तक्षण आमची पातकां वळखून घे जाय. तक्षण कशें पेद्रून आपलें पातक वळखून घेतलो आनी तक्षण भायर वचून तो रडलो म्हणून आमकां वांजेल सांगता. तशें आमी आमची पातकां वळखून घे जाय, पातकांक प्राजीत करी जाय आनी क्रिस्त थंय फाटीं ये जाय. तिसऱ्यान हांव म्हजो झूज बऱ्या तरेन झुजला म्हणून थंयसर पावलाच्या दुसऱ्या वचपांत फिलिपिकारांक बरोवन सांगता. थंयसर तिमोथीक बरोवन तो सांगता हांव म्हजें झूज बऱ्या तरेन झुजला म्हणून. आनी मोगाच्या भावनो त्या देखून आमी आमच्या जिविताचो झूज बऱ्या तरेन झुजया. जिवीत देवाक समर्पया, देवाच्या सांगाता आमच्या वायटांतावन मेकळें जावंक आनी तशेंच संवसारार क्रिस्ताक साक्ष जावंक आमी प्रयत्न करया. आमेन. उबे रावया, आमचो भावार्थ त्रयक देवा थंय उसारया. सतमंता देवाक सर्पदेवदार बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्म्यावर गर्भे संभवलो, ओंकार मरियेंतान जल्मलो, पंच पेदर घालताना कस असले, ताका कुसार जोडलो, तो मेलान ताका नेके पिलो, तो मेल्ल्यामध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांचो परतून जिवन जालो, सर्गार चडलो, सर्पदेवदार देव बाबाच्या उज्याक बसला, पैंतान जिवेनी मेल्ल्यांची मुक्तलो, सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार आत्म्याचे भक्षणे कुडीचे जीवनपण सस्नाचे जिवीत. आमेन. बसा. आमची उपसिता बापा, मोर आमची अर्पिता तुका, धन आमची भेटयता तुका, कान घे बापा, वायनून तुका भेटूसो, सास आमच्या कष्टावर आसो,
घे तू मोग आमच्या काळजाचो कान घे बाबा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निकपय सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. देवा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवंक हाडल्यान त्या दाना बराबर बागेवन धर्मदूता पेद्रूची आनी पावलोची खतखतीत विनवणी तुजे मुखार पावोवंक तिचे वरवीं करे भक्तीन मोगान आनी काळजाच्या एकवटान ही भेटवणी करून तुका मानता तसली जावंक आमकां फोव कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वर्षामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर काळेनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष भरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या महाधर्मदूतांक वंदिता आमी पेद्रून भावार्थ उसारलो सगळ्या वोवती पावलून त्याच भावार्थाची आमकां दिली समजणी. पेद्रून इस्रायलाच्या विश्वासी हिंडांतली घडल्ली पोई सभा चलयली आनी सरयली. पावलून तुजो ताळो पोरसांक आयकोसो केलो आनी सगळ्या लोकांचो शास्त्री आनी गुरू तो जालो. वेगवेगळे तरान आपापल्या आपोवण्या परी क्रिस्ती कुटुंबान तांणी राष्ट्रांक एकठायली. शेकी त्याच भावार्थाक रक्तान साक्षी दिली तांणी आनी विश्वासी साकराचें इनाम जोडलें दोगांयनी. ह्या खातीर संवसार सगळो उल्हासता आनी संतोशान तांची कीर्ती गजायता आनी दुतां भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन निरंतरी एकाच तळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 धडपराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार तुझ्या वैभवान उंचगे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंचगे तुका जय जय. बापा कोरोस तो पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सत्संग वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच बरी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत. पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. सोन्याचे तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे बोला जीवन आम्ही परगटा. तुझ्या सम्या जेजू आम्ही
करता. बापा जेजूच्या मरणास आणि पुनर्जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनू आसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेजता. पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान तुझ्या आमच्या भाव भयणींच्या काकूट कर. तांकां आनी तुजे सगळ्या अंतरल्या समेस्तान तुज्या फजोळीत म्हाका मोठ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. ओंकार मरे देवाचे माये संगती, भगवान तुझे तिजो पती, भगवान धर्मदूत आनी स्वर्गाळी तुका मान सगळ्या मुक्तां बरोबर सुखान आमकां म्हणटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. दिसान दीस आमकां क्रिस्ताक समर्पण जियोंक जाय अशें बोड मागून जेजून शिकयलेले मागणे आतां सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां गाळ्यांत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवोशान अत्रेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय सोम्या, पूण तुजे पळय सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. माया मोगोसो गुर्ज जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची ककत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची ककत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आज जेजू देवाची शेळी आमच्या अस्कत गयान आमकां बोळ दिवन संपूर्ण करचो तो. संवसाराचें पाप काडटा तो. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा तो. ताच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तूं म्हजे भितरचे पाप म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविता समोर. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी
आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. जेजू मोचेत राव, जेजू मोचेत तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. आत्मो म्हजो जेजू पयस पावलो, पातकां बुडोवन तुका विसरून गेलो. तुजे कृपे तुजी दये, तुजे दये सोनिया पाटी परतलो. तुजे कृपे तुजी दये, तुजे दये सोनिया पाटी परतलो. जेजू म्हजे थंय राव, जेजू म्हजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. जेजू म्हजे थंय राव, जेजू म्हजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. प्रार्थोया. सर्वेस्परात तुझे पोवे सभेच्या एकवटान आमच्या गोवळ्यां बराबर जेजूच्या बलिदानात आमी वांटो घेतला आणि ताची कूड आनी रगत आमी सेवल्यान. ह्या संस्काराचे गटायेन आनी भाग्यवंत पेद्रूचे आनी पावलूचे विनवणेन सदां तुजे पोवे सभेचो एकवट सांबाळूंक आनी तुवें विसलेल्या गोवळ्या काल तुका विश्वासी रावोंक आमी आतां भास दिता आनी ही भास पाळोवंक तुजी कृपा मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देवासो, बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कार्मेल सायबिणीचे नव्यान. हे भगवंती देवाची माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वखणटा. आपल्या चरण दसे म्हणले केल्या तुका देवान ताच्या एकल्या पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सारून काडटना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्या म्हत्वाशांनी तुका तांची आवय आनी शरतीन म्हूण मानून घेतली. गरच्या कांता वेळार ताणें तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे परी भळे माये, कदनातले अंकारी कार्मेलितांच्या आदारा पावम काही दर्या सुकरा म्हण परातले आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या दृढपातीन आनी तीर बरोवश्यान तुजे सरशी आमी येता आनी आमचे सर गरजो तुजे मरेफात जेजू मुखार दवरता. उगडास करी बोधायले ओंकार मरी तुझ्या आसाक दवरलो, तुझा आदर मागलो, तुझे मध्यस्थी सोदलो. कोण पुणी कुमक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातीन धैर्य काण घेवन तुजे कडेन धांवन येता. हे ओंकारीचे ओंकारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पत्की आनी खंतीच तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजे मागणे तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळटी म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता ते म्हाका दी. आमेन. नमान बरी कृपेन भरलेले संतीचे संगता स्त्रियां तरतून देव आनी सदैव फावची कुशीचे जेजू. भगवंती बरी देवाचे माये, आम्हा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर आनी आम्हा बापासून विनंती कर. नमारण्य कृपेन भरलेले संतीचे संगता स्त्रियां तरतून देव आनी सदैव फावची कुशीचे जेजू. भगवंती बरी देवाचे माये, आम्हा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन.
कार्मेलाच्या सुंदर आणि आम्हा पासत विनंती कर. नमान मरिया कृपया भरलेल्या समतीच्या संगाता स्त्री आमच्यावरतून सुदैव आणि सुदैव फळाची कुशीचे जेजू. भगिनी मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर आणि आम्हा पासत विनंती कर. अर्घ प्रार्थन. हे भगिनी मरिये कार्मेलाची आमची आवय तू जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्घां दिता. वडापातीने तुजी बेदीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखलें देखून आनी आमच्या सर्गरसांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार आयल्या देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या घडयेन आमी तुजे तसले मोगाची सेवेची आनी मागण्याची जिवीत जिवंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावन सर्गींच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बळकाच्या कृपे वरवीं आमेन. Carmel dongra sobce sabini azam somantuka magni amchi gen varge sarga zondi ashirvada Cinye parva sortana aptan portana हे आमच्या आदारा कनपेसार दोस्ताना उर्बा आमची निवताना जेजू दये संगे कोता कुशिताची करूंक दियादा कार्मेल दोंगरा सोबचे सबीनी आसाम सोमांतुका मागणी आमची घेन वर्गे सर्गा जोंदी आशीर्वादा मोगाळ पुत्रा सोरे आमकां मेळ आशीर्वादी आमकां Legend Pastor Creator of Comes to the Walk of Children's Monday, Papa Chief with the Change with the Amen.